आनी उपरांत तो म्हणटा, फादर त्या कोरोना व्हायरसाच्या खरगाच्या वेळार आमकां इगर्जी वचोंक जायनातलें आनी ताच्या पयलें चड हांव इगर्जी वचोंक अवकाश आसल्यार हांव वचनातलो, कुमसारय जायनातलो. देवा खरगां तुमी थंयसर ऑनलायन सिदा प्रसारीत मिसाचीं बलिदानां तुमी टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर, कंप्युटराचेर प्रसार करून सुरू केली. सांगात आस आराधन, सांगात आस जायते सर्मांव दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतरी तुमी दिवंक सुरू केलें. हें पळयल्या उपरांत म्हाका एक जिवितांत भरवोसो आयलो. नाजाल्यार त्या खरगा वेळार म्हजो भरवोसोच गेल्लो, निराश जाल्लो, देदेस्पर जाल्लो. जायते पयशे बँकांत आसले. सांगात आस हांव जायते तितले पयशे सोऱ्यांत विबाडटालो, भवन विबाडटालो, हॉटलांत तांतवांत विबाडटालो. पूण त्या खरगा वेळार हांवें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलोच आनी आराधन पळयलेंच म्हजे थंय जायती बदलावण आयली. देवान आमचें मागणें आयकलें. आमच्या घरांत म्हजी दोगांय भुरगीं सयत काजर जायना म्हण रावलीं. तांकां प्राय जाल्ली, लगभग 30 वर्सां जालीं, चेड्याकी चेडवाकी काज जायना म्हण रावलीं. पूण तीं मोगार सयत पडुल्लीं. तीं त्या खरगा वेळार तीं कंगाल जालीं, बेजाराय पावलीं. कित्याक तांकां तांच्या फ्रेंडाक सयत मेळोंक जायनातलें, खंय भोंवंक जायनातलें, घरांत आसलीं. आनी आमच्या मुखार आसतना ते दळपर्यंत तीं सांजेच्या मागण्याक येनातलीं, सांगात आमच्या हांगा मागणें करनातलीं. आमी दैवीक रेत्र मंदिराचें आराधन पळोवन, मिसाचें बलिदान पळोवन भक्तीपण आमचें थंय वाडल्या उपरांत घोव बायलांनी सांगाता मेळोन दिंबयेरपणान हात वयर करून मागणें करूंक आमी सुरू केलें. ह्या कोरोना व्हायरसाचें खर्ग अखेर जायचे जाल्यार आमच्या कुटुंबांत जायतो माया मोग आनी एकवट आयलो. खर्ग अखेर जाल्लेंच पयलो अवकाश मेळ्ळेंच आमी सगळीं सांगाता मेळोन कुमसार जाल्या आनी इगर्जी वचोन बरें करून कुमगार घेतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. पुनर्जिवन समया जेजू क्रिस्ताती अदीक मोगाचें नांव तुमकां समेस्तांक आज हांव वर्त्या कृपेचो दीस हांव मागतां. पुनर्जिवन जेजू तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून दी. तुमच्या जिवितांत तुमकां पुनर्जिवनपणाचो अनुभव जावं दी आनी सर तुमच्या गरजांनी सर्वेस्पर देव सकट संगती तुमकां वदक जावन दिवन दी म्हणून तुमच्या खातीर हांव मागोन दिव्यवाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम एका गिता द्वारे हांव प्रारंभ करतां. आयले हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो भोव दयाळ, सर्पण करता नमस्कार. बाप तूं आमचो भोव दयाळ, करता सर्पण नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू राया मोगाळ इश्टा, करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळ इश्टा, करता स्तुती आराधन. जियोन आसाय आमच्या काळजान, सर्पण करता नमस्कार. जियोन आसाय आमच्या काळजान, सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सरपोतीदारा सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तुवें आमकां पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो फाव केलाय. ताचे थंय आमी पुनर्जीवन जातले हांव. ताचे थंय आनी ताचे मारिफात आमकां सर्ग तूं उक्त करताय. देखून सर्गार तुज्या समोर येवचे भाग आमकां आसा. थंयसर सर आमची पातकां बोगसतलीं, सर आमचें खोटेपण तूं पुसून काडतलोय. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमकां फोव करतलोय. आंज्या बडव्यां सांगता, मरियमाय सांगता, सांता भक्तां सांगता, सर्गींच्या सर दळबारां सांगता, तुका सासणाच्या सासणाक होगळसूचे भाग तूं आमकां फोव करतलोय. सर्गार समिया जेजू क्रिस्ता सांगता, आमी सासणाक राजवडकी चलयतल्या आनी सर्गी तुवें आमकां तयार केलां तें सगळें आशिर्वादां आमी भोगूंक पावतल्या. बापा, दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर, तुज्या सर भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय सगळ्यांचें जिवीत उजवाडाचें परजळाचें महिमेचें तूं कर. कितें गरजेचें तें तांकां तूं फावो कर. आनी विशेषान पिडेस्तां गूण कर, कश्टतरांचें कश्ट हळू कर. कामनांतल्यान बरें काम फावो कर. आर्थीक परिस्थिती तूं तांची अभिवृद्धीच्या वाटेन तूं चलय. तांच्या जिवितांत जें कितें तीं आशेतात तरणाट प्रायर तांची देणी उर्जीत करूंक, बऱ्यांतलें बरें काम, बऱ्यांतलो बरो व्यापार वैभट, बऱ्यांतली बरी कृशी आनी तातूंत कृशेंत बरें बेळें लाभ मुनाफो तांकां फावो कर. वेळार तांकां जिवितांत सांगाती फावो कर. काजारी बोपय सक्रामेंत स्विकार करून तांकां फावो कर. काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें तांकां फावो कर. भुरग्यां बाळां ल्हान व्हड करूंक तांकां तांचें म्हणलें एक घर जागो आनी तांच्या जाग्यार बरी उदकाची बांय आनी त्या बांयत बरें उदक तांकां फावो कर. तांणी हाती घेवच्या हर एका कामाचेर वावराचेर येवजणेचेर तुजें आशिर्वाद घालून तें फळां बरीत कर. सर आमची मागणी आनी त्या समान तुज्या मुखार दवर. हो मागण्याचो वेळ तुज्या हजरपणांत आमी करशिता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो वर्तो दीस हांव मागतां. कशीं आसा तुमी सगळीं? जांकां मोगाच्या नांवें येदोळ पर्यंत हांवें अभिनंदन पाठोवना तांकां पास्काच्या फेस्ताचें अभिनंदन पाठयतां, परबी पाठयतां आनी ह्या संभ्रमाची सर आशिर्वादां तुमकां हांव मागतां. आमी जर सांगाता मेळोन देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. आमी घेवया जुवांच्या वांजेलांत 7व्या वसरांत पयल्या वळीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 7 वर्स 1. हाचे उपरांत समी जेजू गलिलियांत भोंवंक लागलो. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदतेले, देखून जुदेयांत हेणें तेणें भोंवंक ताका मन नातलें. परतून वाचता. हाचे उपरांत समी जेजू गलिलियांत भोंवंक लागलो, म्हणजे जुदेयांत या जेरुसलेमांत ताणें भोंवचें रावयलें. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदतेले, देखून जुदेयांत हेणें तेणें भोंवंक ताका मन नातलें. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी असली एक विशेश घडीतां घडटात की कश्टांची, दुखांची, बेजारांची, ह्या सलवणीची. आमकां अशें भोगता की हे घडीत देवाच्या मांडावळे विरोध घडला, ह्या देवाक कळीत नातल्या बरी घडलां. आनी आमी व्हडा दुखांत, ह्या व्हडा बेजारान आमी म्हणटा देव खंय आसलो घडना. देव आसलो जाल्यार अशें घडनातलें. देव आसलें जाल्यार म्हज्या जिवितांत येदो व्हडले संकश्ट कश्ट येनातले. देव म्हज्या जिवितांत आसलो जाल्यार खंडी जावन म्हजे दुस्मान म्हजेर जैत व्हरिनातले. वा देव आसलो जाल्यार म्हज्या मोगाच्या मनशांचें मरण ह्या थरान क्रूर रितीन, ह्या भोव बेजाराच्या रितीन खंडीत जावचें नातलें म्हूण आमी चिंता. तर मोगाचें न्हू, समी जेजूच्याच जिवितांत आमी पळोवया व्हडले कश्ट संकश्ट जेजूक आयले. जेरुसलेमांत थंयसर प्रधान याजक आनी हेर याजक सांगाता मेळोन, सादुसेव फारिजेव सयत मेळोन, त्या काळाचे व्हडले मनीस आनी अधिकारी सयत मेळोन जेजूक लागाड काडचें, ताका नांच करचें म्हणून तांणी येवजण घालूंक सुरू केली, मांडणी करूंक सुरू केली. हें समी जेजूक पयलेंच कळीत जालें. देखून आमी थंयसर वाचता जुवांच्या वांजेलांत 17व्या वसरांत 10व्या वळीर. पूण समी जेजूचे भाव परबे गेल्या उपरांत तोय गेलो
उक्ती न्ही बगार गुप्ती. ताजे भाव म्हळ्यार ताजे मावशेची भुरगीं, ताजे कुटुंबाची दायजी गोत्रां सगळीं जेरुसलेमाक गेलीं. आनी तांचे सांगाता जेजू वचोना. कित्याक वचोना? जेजू वचोना कित्याक जेजू जाणा आसलो ताजे दुस्मान थंयसर जुदेयांत आसच्या जेरुसलेमांत आसात. आनी ते जेजूक पळयल्यांच ताका लगाड काडूंक हर तराचे प्रयत्न करतात. पूण जेजू कित्याक वचोना? थंय गेल्ल्या तक्षण ते ताका लगाड काडटात म्हणून भियान न्ही, कावजेणेन न्ही, आपाधैर्यान न्ही, बगार जेजू मरण पावची वेळ घडी येदोळी येवंक नातली. बापाचे एकवटांत आसल्या समिया जेजूक स्पश्ट तरान कळीत आसले देवाची वेळ घडी खंयची ती. ताका आमी म्हणटा हांव खायरोस. ह्या संवसारांत 2 तरांचे वेळ आसात, क्रोनोलॉजिकल आनी खायरोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल म्हळ्यार क्रोनोस म्हळ्यार हिस्ट्री, चरित्रसो एक वेळ आसा. आमी जल्मोवचें, आमी जियोवचें, हांवें एक याजक जावचें, ह्या कोणें एक काजर जावचें, ह्या भुरगीं जल्मोवचें, घर बांदचें, ह्या परगांव वेचें, येवचें, हो हे चारित्रीक वेळ जावन आसा. आनी एक वेळ जावन आसा आमच्या जिवितांत रुपांतर जावचें, जिणी बदलूंचें, पातक सोडचें, देवाचो अनुभव जावचें, आपणाकच देवाच्या राज्या खातीर वा लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर समर्पण दिवचे घडयो हांकां म्हणटात खायरोस. मादर तेरेसा ट्रेनार पयन करनासतना तिणें पयनात त्या ट्रेन तावन सकला देंवन पयलेंचें जिवीत सगळें सोडून दुर्बळ्या धाकट्यां खातीर समर्पण दिल्ली वेळघडी ती जावन आसा खायरोस, खायरोलॉजिकल टायम. जुआंव पावल दुसरो थंयसर पोलंडांत कोलियरीस म्हणजे मायन्सांत एका कामागारा बरी काम करनासलो तसलो व्यक्ती आपलें जिवीत संपूर्ण तरान बदलून एक याजक जावंक भायर सरता आनी उपरांत पापसाहेब जाता. म्हणजे ती घडी खायरोस म्हणजे देवान ताच्या जिवितांत प्रवेश जाल्ली ती घडी जावन आसा. समी जेजू आपणाची वेळ घडी येदोळी येवंक ना देखून गुपीत कोणाक कळनातल्या बरी तो जेरुसलेमाक गेलो. म्हळ्यार कोणायचें गमन ताजेर येवंक न्हू जो म्हणून. आनी म्हूण दर्शन आमी वाचता थंयसर जो आमच्या वांजलां 17व्या वसरांत 19व्या बळीर जॉन चॅप्टर 7 वर्स 19 मोइशेन तुमकां नियमशास्त्र दिला न्हय वे, पूण तुमच्या मदें कोणूच तें पाळिना कित्याक? समी जेजू एक सवाल विचारता. मोइशेचें नियमशास्त्र तुमकां दिलां पूण तुमी कित्याक तें पाळिनात? तुमी म्हाका मारूंक कित्याक सोदतात? समी जेजू विचारता. कित्याक मोइशेच्या नियमशास्त्राक खाल जिवेशी मारी नाका म्हणटा 500 उपादेश. म्हणजे कोणाकच जिवेशी मार नजो. आनी तर समी जेजू तो एक मेस्त्री जावन आसा. वय तर मेस्त्रीक कशें तुमी मारूंक सोदचें? तो एक शिकवणदार जावन आसा. तो लोकांचें बरेपणा तरचो व्यक्ती जावन आसा. जायत्या मेल्ल्यांक ताणें जीव केलें, पिडेस्तांक गूण केलें, कश्टतल्याचे कश्ट हळू केले आनी देवाच्या राज्याची सुवार्ता ताणें परगट केली. तो मेस्साया जावन आसलो. ताका तुमी मारूंक सोदतात कित्याक? मगाच्यान तो तांकां सवाल विचारता. म्हूण धरसून थंयसर 20व्या बळीर समी जेजू म्हणटा लोकांन जाप दिली तुका देंवसार लागला कित्याक तूं म्हणटाय तुका जिवेशी मारूंक आमी सोदता म्हणून. म्हणजे हें सवाल लोकां तावन आयलें कित्याक म्हळ्यार जेजू जेरुसलेमाक वचनासतना आनीक गालिलियांत आसा. गालिलियांत कोणूच जेजूक जिवेशी मारूंक सोदिनातले. कित्याक गालिलियांत आसलो लोक सादो लोक, तो शिकपी लोक न्ही, जाणारी लोक न्ही, बुदवंत लोक न्ही, ग्रेस्त लोक न्ही. ग्रेस्त जाणारी शिकपी आसले ते प्रधान याजक सादिसेव शास्त्री थंयसर जुदेयांत जेरुसलेमांत आसले जेजूक जिवेशी मारूंक सोदतले. कित्याक जेजू तांकां एक अडकळ जावन आसलो, तांचो विरोधी जावन आसलो. गालिलियांत जेजू अजापां विजमितां करतलो. साद्या लोकांक ताची जाणवाय आयकून भारीच संतोश जातलो. देखून म्हूण धरसून समी जेजू थंयसर 15व्या 20 आनी 5 वळीर अशें सांगता. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करनासात हाकास ह्या नाजरेच्या जेजूक न्हय वे. आनी 20 आनी 6 वळीर वाचता हांव. तर हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द कित्याक काडिनात? होच क्रिस्त म्हूण आमकां आमच्या फुडारांक कळीत जालां गाय. समी जेजूस क्रिस्त म्हणून फुडारांक कळीत जालां गाय. मगाच्यान जेजू भियेनासतना जेरुसलेमाक वेता. तो जाणा आसलो थंयसर गेल्यार बापाची खुशी नासतना, बापाची मांडवळ नासतना कोणूच ताका धरूंक शकनात, ताका जिवेशी मारूंक शकनात, या ताका लगाड काडूंक शकनात. तर मगाच्यान जेजू हें जाणा आसल्याक मगाच्यान आमकां थंयसर आसा रुजवात. 20 आनी 7 वळीर जॉन चॅप्टर 7 वर्स 27. तर हो खंयचो म्हूण आमी जाणाव
पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणाकच कळीत आसचें ना अशें लोकांनी म्हळें. मालाकीच्या बुकांत 3ऱ्या अवस्वरांत पयल्या वळीर आसा. मालाकी प्रवादीच्या बुकांत अवस्वर 3 वळ 1 अशें म्हणटा, पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दूताक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो म्हणटा दळभरांचो सर्वेस्वर. मेस्साया येता आसतना, सोडवणदार येता आसतना अवचित येवन देवळांत येवन तो उलयतलो म्हण पवित्र पुस्तक आमकां पोरण्या तेस्तामेंतांत मालाकीच्या बुकांत 3ऱ्या अवस्वरांत पयल्या वळीर सांगता. देखून जेजू जेरुसलेमांत येवन शिकवण दिता आसतना थोड्यांनी चिंतलें हाची आमकां बरी वळख आसा म्हणून. पूण जेजू मोगाच्यान तांकां स्पश्ट करता की तांकां सारकी जेजूची वळख ना म्हणून. जुवांचो वांजेल 7वा अवस्वर 20 आनी 8 वळ. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 28. देखून देवळांत शिकोवन आसता आसतना समियान जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन म्हूण तुमी जाणात गी. म्हजेस्तकी हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सत्यवंत, तुमी ताका वळखनात म्हण पूण हांव ताका वळखता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचे न्हू ते जाणा जाल्ले जावंक पुरो. थोडे सांगती जेजू नाजरेनांतावन आयला म्हणून, गालिलियांतावन आयला म्हणून, पूण कितें ते वळखनात. तो बापातावन आयला, बापाचोच एकलोच पूत तो, सांतिसेमतीन ताचो दुसरो जण तो, ताचेर पवित्र आत्मेचो अभिशेक आसा. बापान ताका सोडवणदार जावन मेस्साया जावन सगळ्या मनशा कळा पातकांतलो सोडयतलो जावन ह्या संवसाराक धाडला. ही संपूर्ण वळख तांकां नातली. मोगाचे न्हू आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमकां संपूर्ण सत आमकां कळीत आसना. जे कितें देवाची मांडावळ ती आमकां सगळी आमकां स्पश्ट जायना. देखून आमकां कश्ट येता आसतना आमी भियेता, आमी खावचे येता, आमकां अपधैर्य भोगता, आमी थोडे फावटी देदेस परतावता, आमी थोडे फावटी कितें तरी करूंक वैसरता आनी आमी चिंता देवाक हाची जाणवाय ना, ह्या देवाक हाचे विशयान कांय कळीत ना म्हणून मोगाच्यान आमी चिंता. देखून जेजू मंदरसून थंयसर आपूण सोडवणदार म्हणून स्पश्ट तरान मोगाच्यान लोकांक सांगून सुरू करता. तो जावन आसा सोडवणदार, तो जावन आसा लोगोस. लोगोस म्हळ्यार आदी वचन, या आदी म्हाका तावन आसलो देवाचो दैवीक शब्द. आमी जुवांच्या वांजेलांत पयल्या अवसरांत पयल्या वळीर तावन आमी वाचता थंयसर 18व्या वळी पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 18 सांजू हांव सोमिया जेजूच्या खऱ्या नीज अस्तित्वा विशयान भोव आपरबेन त्या काळार आसलेल्या त्या एका गिताद्वारे आमकां तो समजयता. वेळा काळा पर्यंत शब्द आसलो आनी शब्द देवा समें आसलो, शब्दच देव जावन आसलो, ताका रसूंक ना. वेळा काळा पर्यंत देवा आसलो आनी तो देव जावन आसलो. आनी त्या पयल्या अवस्वरांत आमकां जायत्यो संगती कळी जाता. सोमी जेजू जावन आसा देवा बापा थंय आसलो, वेळा काळा पर्यंत आसलो दैवीक शब्द. तो शब्दच सगळ्या रचनेचो रचणार तो जालो. म्हणजे सोमी जेजू जावन आसा आदी शब्द आनी तोच रचणार आनी तोच सर रचनेचो जीव जावलो. म्हळ्यार तो सासनीक जीव, हर एक जीव ताजे तावन उपजाता आनी तो जीवच मनशा कडेचो उजवाड जावंक पावलो. सासनीक उजवाड. आमी पास्काच्या काळार ती पास्काची वात पेटोवन दवरता. ताचो अर्थ उजवाड. देवा तावनचो उजवाड सोमिया जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां मेळटा आनी तो उजवाड सगळो काळोख अंधकार नपयस करता. देखून कोणाकी वायटाची सकत दसता जाल्यार, दुश्ट सकत दसता जाल्यार, खोटेपणाची सकत दसता जाल्यार, ह्या कोणाची माट मंत्राची पितीसपणाची सकत तांचे विरोध धाडिल्ल्या वरी ती दसतात जाल्यार ते दैवीक लोरेतीन मंदिराक येतात. तांकां आमी कपेलांत व्हरता. थंयसर तांचे सांगता हांव सरपडोन पयलें मागणें कर जाल्या उपरांत तांचेर आगमेन शेणयता आनी वांजेल रोजार करता. पवित्र पुस्तक तांच्या माथ्यार दवरून हांव मागता आनी उपरांत सोमिया जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालता. सोमिया जेजूच्या नांवान, दैवीक शब्दाच्या नांवान, रचणाराच्या नांवान, त्या दैवीक उजवाडाच्या जिवाच्या नांवान, त्या दैवीक कुरपेच्या सताच्या नांवान देंवसाराच्या वायटाच्या खोटेपणाच्या सत्तेक भायर सरोंक हांव फरमायता. त्या वेळार तांकां सुटका लाभता, तांकां बरेपण लाभता, तांकां स्वातंत्र्य मेळटा. तांच्या जिवितांत आशिर्वादां बेसांवां तांच्या जिवितांत वळटात. सोमी जेजू तें दैवीक सत संपूर्ण तरान बिडार करनासलें. देखून जुवांच्या वांजेलांत पयल्या अवस्वरांत 14व्या वळीर आमी वाचता. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियलो. सतान आनी कुरपेन भरलेली महिमा आमी देखली. सत आनी कुरपा आनी कितल्या मापान ती आसली. बापाचे एकाच पुताक सहजल्ली ती महिमा. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या बापाच्या एकल्याच पुताक सहजल्ली महिमा सोमिया जेजू क्रिस्त थंय आसली.
मुंदरसून थंयसर 16व्या वळीर आमी वाचता ताचे संपूर्णतेतावन ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. प्रेज द लॉर्ड. कुरपे वयर कुरपा म्हणजे दैवीक शब्दां थंय रचणारा थंय आमकां रचनाक जाय आसली सगळी सकत, ताचे थंय दैवीक जीव, ताचे थंय दैवीक उजवाड, ताचे थंय दैवीक सत, दैवीक कुरपा परिपूर्णतेतावन वयल्या वयर भरोन वमतोच्या मापान आमकां ती मेळटा. आनी समी जेजू ह्या विशयान सांगून मुंदरशिता थंयसर जुवांवच्या वांजेलांत 7व्या वसरांत 20 आनी 9 वळीर जॉन चॅप्टर 7 वर्स 29 कारण हांव त्या बापातावन आयला ताणेंच म्हाका धाडला. समी जेजू मोगाचें नांव स्पश्टपणान जाणा तो कोण, तो खंय तावन आयला, कित्याक तो आयला, ह्या संवसारांत ताचें मिसांव कितें, मिसांवाच्या अकरेक कितें देवान ताका तयार केलां गी म्हणून. देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी पुनर्जिवंतपण अनुभव करचो म्हळ्यार आमी आतां पास्काच्या काळार आसा. पास्काच्या काळार आमकां 40 दीस दिता पळय म्हणजे मार्चाच्या 30 आनी 1 तारीखेर ह्या वर्सा आमी पास्कांचें फेस्त आचरशिल्लें जाल्यार परवां पेंतेकोस्ताचें फेस्त येता पर्यंत आमी कितें करता आमी पास्काचो काळ आमी आचरिता. समी जेजूच्या पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत स्वर्गारोहणाच्या फेस्ता पर्यंत 40 दीस आसात. ताज्या उपरांत 1 हप्तो म्हळ्यार लगभग 50 दीस आसात पेंतेकोस्ताच्या दिसा पर्यंत. हे सगळे दीस पास्कांचे दीस, पुनर्जिवंतपणाचे दीस म्हणजे समिया जेजू थंय आमी पुनर्जिवंतपण अनुभव करून आमचे सगळे वर्स पुनर्जिवंतपणी आमी जियेस जाय म्हणून पवित्र सभा आशेता. म्हणजे देव बापूच आमचे थंय आशेता. आनी अशें जिवनचें म्हळ्यार पयलें उडासतोरा आमकां गरजेचें वोकेशन. आमकां एक देव आपोणे आसा. आमी देवातावन आयिल्ले देवान दिल्लें आपोणें आसा. संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान आमकां हें आपोणें दिवन ताणें आमकां रचलां. आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें आमकां रचलां. आमी हें आपोणें घेवनच आमी ह्या संवसारांत भूंय पडल्या आवयच्या गर्भांतावन. ह्या संवसारांत जें कितें आमकां घडटा ह्या देव बाप घडाचें करता सगळें देवान दिल्लें तें मिसांव आमी जारी करूंक देवान आमकां दिवचे विविध तरांचे अवकाश मोरा पर्यंत. देखून आमी उडासतोरीचे वी हॅव ए वोकेशन अँड वी हॅव ए मिशन. आमकां आसा देव आपोणें तशेंच आमकां आसा आमच्या जिवितांत एक उद्देश. तो उद्देश आमी जारी करीत जाय. आनी हो उद्देश जारी करीत जाल्यार म्हाका तुका जाय जे म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आमकां आसा जे कन्विक्शन. वोकेशन, मिशन अँड कन्विक्शन. कन्विक्शन म्हळ्यार पातयेणी, दृढ विश्वास, गूण भावार्थ म्हाका तुका आसा जाय. त्या प्रमाणे आमची लायफस्टायल जाय जाय. देवाच्या एकवटांत आमी जिये जाय. भाव भयणीच्या सेवे खातीर आमकांच आमी समर्पण दी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या दिसांनी मोगाच्यान एक भाव हांगासर आयलो आपल्या पत्नी भुरग्यांक घेवन आनी नातरांक घेवन आयलो. आनी तो म्हणटा फादर हांव विशेश तरान देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन हांगासर अर्घा होकळापाची मिसां दिवंक आयलो. मात न्ही सांगातास हांगासर एक हांव साक्ष दिवंक आयलो म्हणटा तो. आनी उपरांत तो म्हणटा फादर त्या कोरोना वायरसाच्या खर्गाच्या वेळार आमकां इगर्जी वचोंक जायनातलें. आनी ताचे पयलें चड हांव इगर्जी वचोंक अवकाश आसल्यार हांव वचनातलो. कुमसारी जायनातलो. देवाक अर्घां तुमी थंयसर ऑनलायन सीदा प्रसारीत मिसाचीं बलिदानां तुमी टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर, कंप्युटराचेर प्रसार करून सुरू केली. सांगातास आराधन, सांगातास जायते सर्मांव दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतरी तुमी दिवंक सुरू केलें. हें पळयल्या उपरांत म्हाका एक जिवितांत भरवोसो आयलो. नाजाल्यार त्या कर्गा वेळार म्हजो भरवोसोच गेल्लो. निराश जाल्लो, देदेस्पर जाल्लो. जायते पयशे बँकांत आसले. सांगातास हांव जायते तितले पयशे सोऱ्यांत विबाडटलो, भवन विबाडटलो, हॉटलांत तांतवांत विबाडटलो. पूण त्या खर्गा वेळार हांवें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतलोच आनी आराधन पळयलेंच म्हजे थंय जायती बदलावण आयली. म्हज्या जिवितांत हांव जाणा जालो देवान म्हाका दिल्लें एक आपोवणें आसा म्हण. आनी तो म्हाका म्हणटा फादर तुमी जायते फावटी सांगतात वी हॅव ए वोकेशन, वी हॅव ए मिशन अँड सो वी मस्ट बी कन्विन्स्ड ऑफ दीस अँड आवर लायफस्टायल अँड वी मस्ट हॅव ए स्पिरिच्युअलिटी म्हणून. हांवें त्या प्रमाणे वय मागोवंक सुरू केलें देवा हें कर्ग बेगीनच अखेर कर. हांव इगर्जी वेतालो, हांव बरें कुमसार जातालो आनी उपरांत हांव कुमगार घेतलो. कुमसार जावन बरें नितळ काळजान कुमगार घेतलो आनी म्हजी जिणी बदलितलो म्हणून देवान आमचें मागणें आयकलें. आमच्या घरांत म्हजी दोगांय भुरगीं सयत काजर जायना म्हण रावलीं. तांकां प्राय जाल्ली लगभग 30 वर्सां जालीं. चेड्याकी चेडवाकी काज जायना म्हण रावलीं. पूण ती मोगार सयत पडुल्लीं. ती त्या कर्गा वेळार ती खंगाल जालीं, बेजारायन पावलीं. कित्याक तांकां ताच्या फ्रेंडाक सयत मेळोंक जायनातलें, खंय भोंवंक जायनातलें, घरांत आसलीं. आनी आमच्या मुखार आसतना ते दळ पर्यंत ती सांजेच्या मागण्याक
येनातली सांगात आमच्या हांगा मागणें करनातली आमी दैवीक रेत्र मंदिराचें आराधन पळोवन मिसाचें बलिदान पळोवन भक्तीपण आमचें तें वाडलें आपणाक घोव बायलांनी सांगाता मेळोन दिंबयेर पडोन हात वयर करून मागणें करूंक आमी सुरू केलें सांगाता हात धरून मागणें करूंक सुरू केलें त्या पर्यंत येनातलीं भुरगीं मोबायलाचेर रुमांत आसतलीं सवकास सवकास तांणी आमच्या सांगाता मेळोन मागणें करूंक सुरू केलें आनी तांचे थंय जायती बदलावण जाली ह्या कोरोना व्हायरसाचें खर्ग अखेर जायचे जाल्यार आमच्या कुटुंबांत जायतो माया मोग आनी एकवट आयलो खर्ग अखेर जाल्लेंच पयलो अवकाश मेळ्ळेंच आमी सगळ्यां सांगाता मेळोन कुमसार जाले हांव आनी इगर्जी वचोन बरें करून कुमगार घेतलो ताजे उपरांत आमच्या गांवांत आसल्या सगळ्या पुण्य क्षेत्रांक आमी भेट दिवन आयल्या ताजे उपरांत सदांय आमचीं भुरगीं पवित्र पुस्तक वाचून सांजेचे आमोरी तेर्साक सांगाता मेळटली देवान आमचेर आशिर्वाद केलो म्हज्या दोगांय भुरग्यांचे कोरोना खर्गा उपरांत वेळार कास जालें कास जायना म्हणटली वेळार कास जाली मात न्ही आमच्या सगळ्या कुटुंबादारांक सैऱ्या देऱ्यांक सगळ्यां सांगाता हाडूंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळो ताजे उपरांत आतां भुरग्यांचे देणें दोगांय केलां कितलीं आशिर्वादां वयर आशिर्वादां देवान आमकां फावो केल्या कुरपे वयर कुरपा आमकां फावो केल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी पुनर्जीवन जेजू तुज्या जिवितांत ती तसलीं आसर्यां विजमितां अद्भुतां करूंक आशेता देखून जाणा पयलें तुजें ओकेशन तूं खंय थावन आयलाय खंय तुका फाटीं वचोंक आसा तुजें मिसांव ह्या संवसारांत देव तुका कितें उद्देश दिता कसलो शेवट तुका दिता केवल सर्गींच्या दृश्टीन मात म्हणची ती नाका लौकीक दृश्टीन सयत देव तुका एक उद्देश दिता ल्हान आसतना बरें करून शिकोवंक तरणाट्या प्रायर बरें करून तुजी देणी उर्जीत करूंक आनी ताच्या उपरांत वेळार एक बेस तुवें स्विकार करूंक एक याजक जावंक एक रिलिजियस जावंक एक सिस्टर जावंक मिशनरी जावंक वा एक काजर जावंक वेळार तुवें तो बेस स्विकार करीत एक काजर जावन तुज्या पत्नीक समजून घेवन तसो मोग कर तुज्या घोवाक समजून घेवन तसो मोग कर देवान आशिल्ल्या बरी देवान जोडिलां तें मनशान मोडी न्हय त्या प्रमाणे संपूर्ण तरेन एकवटान जिवन बऱ्या भुरग्यांक पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जल्म दिवन त्या भुरग्यांक प्रायणांनी जाणवेन वाडोवन बऱ्या फुडाराक फाव अशें करची वरती जबाबदारी तुमकां आसा आनी सांगात आसा तुमकां आसा तें कन्विक्शन जायचें तुमकां आसा तें पातयेणी विश्वास दृढ पातयेणी दृढ भावार्थ देवाचेर देव आसा तो खरोच दोळ्यांक दिसना जाल्यार तो आसा आनी कोण ताका लागीं सरतात तांकां तो प्रतिफळ दिता तांचेर आशिर्वाद घालता तुवें मागलें सगळें दिवंक देव तयार आसा तुवें मागाजय देखून तुजें लायफस्टायल तुजी जिणी रीत त्या तराची आसा देवा थंय एकवटान एकामेकाच्या सेवेंत पयलें खासारी जिवितांत तुज्या घोवाच्या बायलेच्या भुरग्यांच्या आवय बापायच्या प्रायवंतच्या सेवेक समाजेंत समुदायांत वाड्यांत फिरगजेंत कितें बरें काम करूं जाता तें सगळीं कामां बरीं कामां खंय तुवें जियेचीं आनी तेन्ना तुजें स्पिरिच्युअलिटी तुजें आध्यात्मिकता तुजें आध्यात्मीक जिवन जायचें केदाळें देवा त्या एकवटांत रावचें परतून परतून देवाचो अनुभव चडचो सकाळीं उठतच मागणें केल्या उपरांत ह्या मागणें करच्या पयलीं इल्लो वेळ तरी मौनपणान मागणें करचें राती न्हिदूंक वयचे पयलीं मौनपणान मागणें करचें कित्याक तुजें अंतस्करण नितळ करचें तुजें अंतस्करण बरें करून तुवें तरबेती करचें तुजें अंतस्करण बरें करून रुपीत करचें सकाळीं दनपारां सांजेर मागण्यांत आनी तुजें कामां जाल्यार तूं बऱ्या तरान करताय मोगाच्या न्हू सुमया जेजूच्या जिवितांत पळया आमी 30व्या वळीर वाचता जॉन चॅप्टर 7:30 तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले जेरुसलेमांत जुदेव ते मतवारी फारिजेव सादुसेव प्रधान याजक आनी तांचे शिपाय जेजूक सोदूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना कित्याक ताचो वेळ तेदोळ पर्यंत येवंक ना देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी उडास तर देवाचो वेळ आयिल्ल्या शिवाय तुका कोणूच कांय करूंक शकना मातेवाच्या वांजेलांत 10व्या वसरांत 20 आनी 9 वळीर आमी वाचता मॅथ्यू चॅप्टर 10:29 2 गिरबुचे एका पयशाक विकतात न्ही त्या काळार एका पयशाक मस्त मोल आसलें जावंक पुरो एक 500 रुपये आतां 500 रुपयान 2 गिरबोजे मेळटा 500 रुपये म्हणजे एक नोट पयल्यान 1 पैसो 500 रुपयान 2 गिरबोजे मेळटात न्ही पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तांचे पैकी एक सयत देवा बापाची मांडवळ नासतना धरणीर पडना म्हळ्यार तें मरना आनी तुमी तांच्या कितल्याकी चड मोलाचे न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी मोगाचे न्हू कितल्याकी चड मोलाचे तुमच्या लागीं लाखांनी करोडा संग पुरो कांय नातल्यार देवाक तुमी मोगाचें देखून तुमच्या जिवितांत कितेंच देवाच्या मांडावेळे विरोध घडना म्हूण उडास दवरा मोगाचे न्हू हे सत सगळ्यांक बेगीन सूख डापें जायना जेजूचे आपोस्तल आसले जेजूचे शिस आसले जेजूचे पाटलावजार आसले तांणी चिंतलें जेजू कुर्सार मेलो म्हळ्यार सगळें जालें सत्यानाश जालें सगळें संपदलें म्हूण तांणी चिंतलें देखून ते कितें करतात पयलेंचे कसुब पयलेंची वृत्ती ते मासली पाकूंक येता पयलीं तांकां मासली कांय पडनासली केवल अशिकपी सादे गांवचे मनीस मात न्ही तांकां मासली पडनासले त्या मासलेंच्या पागींच्या कामांत ती तांकां जैत मेळनासलें देखून जेजून तांकां तांच्या जिवितांत वर्तें केलें आनी आतां जेजू खुर्सार मेल्लो सगळें संपदलें म्हूण चिंतलें परतून मासली पागोवंक गेल्यार तांकां कांय मासली पडली ना
पूण सकाळीं मोगाचें न्हू मासली पडनासतना पाटी येता आसतना पुनर्जीवन जेजू थंयसर दर्याच्या तडीर सरोवराच्या तडीर उबो आसा. तुमकां कांय पुणी मासली पडली गी म्हूण मोगान ताणें विचारलें. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत सगळें संपदलें, सगळें सत्यानाश जालें म्हणटना मोगाच्यान पुनर्जीवन जेजू आमच्या त्या सत्यानाशांत, आमच्या त्या संपदल्या त्या कश्टा संकश्टांत देव कितें गी भोव वर्तें करूंक आशेता. त्या शिसांक जेजून भोव वर्तें केलें आनी उपरांत मोगाच्यान कितल्या धैर्यान आनी बोळान सक्तेन बरोवन तांणी सुवार्ता परगट करून सुरू केली. प्रधान याजकांक कायफासा अन्नासांक सयत थंयसर आमी वाचता कृत्या बुकांत 4थ्या अवसरांत सांत पेद्रो सांगूंक शकता, तुमी नाकारलेलो तो फातर देवान केला बांदप्याचो मोल्या फातर. तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या जेजू नाझारेनाक देवा बापान जिवंत उठयला. तो जावन आसा सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिवितांत सगळ्यांनी तुका तिरस्कार केला जावं पुरो, सगळ्यांनी तुका नाकारला जावं पुरो, सगळ्यांनी तुका आडनांवांनी आपयलां जावं पुरो, सगळ्यांनी तुका शिराप जाला जावं पुरो, पूण देव तुका वर्त करूंक आशेता. देखून तुज्या जिवितांत पुनर्जीवन जेजूक आपय, पुनर्जीवन जेजूक तुजें जिवीत समर्पण दी. आनी आजच ह्याच घडये तुज्या जिवितांत सकट संगती देव तुज्या बऱ्या आपाडाशें करता. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्सर 20 आनी 8 जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोण देवाचो मोग करता ताका सकट संगती देव ताच्या बऱ्या आपाडाशें करता. दोळे धांपून आमी मागणें करया. भोव मंगळा सर्गीचे बापा, आमी तुजो मोग करता बापा, तूं आमचो मोग करताय बापा. हें सत आमकां उगडापें कर बापा. बापा तूं आमच्या जिवितांत सकट संगती आमचे बऱ्या आपाडाशें करूंक शकताय. वय हांगासर दिव्या वाणी लायव्ह मागणेच्या कार्यक्रमाच्या विक्षकांच्या जिवितांत जायते कश्ट आसा, जायते संकश्ट आसा. थोड्या जिवितांत म्हाज्या मोगाच्या मनशांचें मरण तांकां निराश करूंक लागलां, देदेस्पर करूंक लागलां. थोड्यांची भुरगीं वय थंय पिडेस्त जावन आसा, सारक्या रितीन वाडावळ तांकां ना. थोड्यांक मोतीची वाडावळ ना, थोड्यांक हातापांयांची सारकी वाडावळ ना, थोड्यांक बरी दिश्ट ना, थोडीं भुरगीं सारकीं शिकोवंक सयत सकानांत, दोळ्यांची दिश्ट नासतना ह्या मेंदवांत सारकी वाडावळ नासतना वय थोड्यांच्या त्या क्रशेंत तांकां बॅलन्स जायना आनी थोड्यांक तांच्या वेपार वयवाटांत लाभ जावच्या बदलाक नश्टच जाता. जायते कश्ट संकश्ट आसा. थोड्यांक आजारी जिवितांत सुख संतोश ना. तांणी हाती घेतलें खंयचेंच काम जायनातल्या वेळार निराश जाल्यान, देदेस्पर जाल्यान सर्गींचे बापा जशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मेलेल्याक तुवें तिसऱ्या दिसा जिवंत उठयलोय, सर्गा संवसाराचो वय राय जावन तुवें ताका नेमलोय. बापा आमकां आमच्या जिवितांत असल्या कश्ट संकश्टांत तूं आमकां पाव बापा. बापा तुज्या भुरग्यांची दुखां पसून काड, कामनांतल्यान बरें काम फोव कर, पिडेस्तांक गूण कर बापा. कॅन्सर पिडेस्त जायते आसात बापा. बापा कॅन्सर पिडेस्त जायते आसात बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तांतय तांची कॅन्सर पिडा धुवन नितळ कर, तांकां संपूर्ण नवी बरी भलायकी दी बापा. बापा आमच्या भुरग्यांक परिक्षा बरोवन आसात ह्या दिसांनी, गिमे दिसांनी परिक्षा बरोवंक जाणवाय बुदवंकाय उगडासाचे सगत बरेंकन बरोवंक तांकां विशेश प्रेरण लाभय बापा. परिक्षा बरयल्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें रिजल्ट, बऱ्यांतले बरें फलितांश शंकर. वय पास जाल्ल्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बऱ्या नव्या विद्या संस्थान तांकां प्रवेश मेळा शंकर. परगांव वचूंक आशेतात बापा, तांकां वेळार पासपोर्ट विजा मेळा शंकर आनी थंयसर गेल्या उपरांत बरें काम आनी बरो फुडार फोव कर. तुज्या भुरग्यांच्या हर एका गरजां बसत बापा भावार्थान आनी विस्वासान तुजे लागीं परतून मागता. पुनर्जीवन सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय अर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया. भोवमोगाच्या न्हू तुमच्या सर गरजां पासत दैवी कलोरेत्री मंदिरांत विनवणेच्या संध्या संगी आमी भोवपय सक्रमेंता समोर मागणें करता. देखून तुमचे कसलेय गरजो त्या समजल्यार ह्या आमच्या एड्रेसाक तुमी धाडून दिया. म्हजे फोन नंबर आसा, थंयसर वॉट्सॅपार आमी मेसेज घालयत, वा थंयसर ईमेल आसा, त्या ईमेलाकी तुमी मेसेज घालयत आनी आमी तुमच्या त्या सांवा खातीर मागता. सगळ्यांक आमी जबाब दिवंक सकान हांव तरी मोगाचें न्हू तुमी बरयल्ली ती त्या सांवा खंडीत जावन तुमी जेजू आपल्या भोव पवित्र काळजान ती स्विकार करता. दैवी खाकुतीन तुमच्या सर गरजांनी तो तुमकां पावता. दैवी कलोरेत्री मंदिराक शनिवाराच्या रेतेरेक आनी हप्त्याच्या वस्ते रेतेरेक मात्र येवंक विसरनाकात. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.